Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. कलमी चार्जेस, सिरियस चार्जेस गोयच्या लोकांच्या वतीन काँग्रेस पक्ष ह्या सरकाराचेर करता तेन्ना राज्यपालाक तेणी आदेश दिलो। नॉर्मली राज्यपाल सरकाराक आदेश दिता। गोय राज्याक बीजेपीचा सुपर सीएम आणि सीएमान राज्यपालाक आदेश दिलो की काँग्रेसीचे अपॉइंटमेंट कॅन्सल कर म्हणून, आणि गव्हर्नराच्या ऑफिसरले आयज आमकां सांगता की तुमचे अपॉइंटमेंट कॅन्सल जाल्ले आसा, आपूण राजभवनाक ना म्हणून। ह्या बीजेपीच्या सरकारान, बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्यान आणि सुपर सीएमान राज्यपालाक फट केल्लो आसा। गव्हर्नर म्हणजे एक स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी, गव्हर्नराचेर एक वेगळो विश्वास असता, आणि गव्हर्नर आयज गोंयांत फटींग जाल्लो आसा, गोंयकारां कडेन फटींग जाल्लो आसा, कारण गव्हर्नरान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ले आशिल्ले 8 लोकां खातीर। म्हणजे गोंय राज्याच्या राज्यपालाक आपली मान खाली करून फटींगपण करपाक शकता हे सरकार। आज आम्ही हांगा बऱ्या पद्धतीन आयले, पण ज्या पद्धतीन ह्या सरकारान आमकां सगळ्यांक ट्रीट केले आणि आम्ही हांगा आसतनाच गव्हर्नर उठलो आणि गेलो, वो लोकशाहीची खरें म्हटल्यार थट्टा, इट इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। टीएमसी बरोबर युतीचेर गिरीशाची ही जाप। ज्या तरेन ते गोंयांक येवन काँग्रेसीचेर हल्लो करून काँग्रेसचे सगळे लिडर्स विकते घेतले, बीजेपीक अटॅक करून बीजेपीक डिफीट करपाचो जो आमचो हे आशिल्ले ते आडोवपाचे खंय तरी तेणी प्रयत्न केले। आमकां तर लोकां भितर गोंयकारांक भितर परसेप्शन अशें जाल्लें आसा की टीएमसीचो ओपोजिशन म्हणजे काँग्रेस, म्हणजे काँग्रेसीक डिफीट करपाक ते गोंयांक येले। ती बीजेपीन गोंयांक तांकां हाडल्यात काँग्रेसीक काबार करपाक। शिवसेना हे आमचे महाराष्ट्रान पार्टनर आसात आणि तेणी एक उलो मारलो की आमी एक जावपाचे प्रयत्न करुया म्हणून। डेफिनेटली आमी बारीक बारीक कोण आसा तेंचे कडेन सुद्दां रिपब्लिकन जी पार्टी आसा तेजे दोन्ही सेक्शन आसा, दोन्ही सेक्शना कडेन सुद्दां आमी उलयल्यात, एक जावपाक सोदता। ते डेफिनेटली आमी आमचे प्रयत्न आसा, आमचे एनसीपीक सुद्दां बरोबर घेवपाचे प्रयत्न आसा।